वेळीच्या प्राथमिक भलायकी केंद्राचो दर्जो वाडोवचो, दर दिसा डॉक्टर उपलब्ध करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। भलायकी केंद्रांत पूर्ण काळ डॉक्टर नाशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल जातात अशें लोकांचें म्हणणें। वेळ्ळी सालसेतच्या प्राथमिक भलायकी केंद्रांत दर दिसा डॉक्टर येना। केंद्रात डॉक्टर हाजीर नाशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल जातात अशें थळावे म्हणटात। ही पळय आमगे सब सेंटर आसा तें पयलीं वेळ आसलेलें। वेळ आसतना आनी तेंचे बरें वचोन चोयलें तें कडेन थिंग चाल जाल्यार तें म्हणटा दोतोर एवरी फ्रायडे अपॉयंट केला पूण दोतोर आसना, फ्रायडे येयना। सो ताका लागून जे पळय पेशंट जाताले ते पतून येताले आनी एक ट्रेंड असो जाला की फ्रायडे पेशंटूय येयनाय कित्याक दोतोर मेळना। आनी ताका लागून आमकां उपकार मागताय सरकारा कडेन की आमगेली RMD एक स्टेटस दी सो दॅट वी हॅव द मेडिकल ऑफिसर एवरी डे अटेंडिंग टू द पेशंट्स। आनी मोर ओवर हिंगा आतां आमगेले कडबना JTBT इतले लेबर जाताय आनी तेच आसून दुयेंसां बियेंसां घेवन येताय ते लोकांनी पळोवपा जाय आनी तेमकांय तेंगे ओनर पळय हे बोट ओनर तेमी हें सब सेंटरान डायरेक्ट करून जाय। आनी डॉक्टर इज अ मास्ट। डॉक्टरचो आपल्यागे अटेंडन्स परमनंट रेग्युलर दवरून जाय तेणें। दोतोर नासलो गेलो पोतून गेलो तो वालोर ना जाता तेजो। तो मागीर गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट कोताय आमी RMD सेंटर दी म्हूण। भलायकी केंद्राचो दर्जो वाडोवचो म्हूण वेळ्ळीचो सरपंच मागता। So I request the government to bring at least rural medical dispensary in the village where we can get a regular doctor. My sincere request to the government at least to bring MRD in the village of Veli, if not possible public health services. वेळ्ळीच्यान रिपोर्टर समीर भट प्रुडंटा खातीर। ईदा दिसा गोरवांचे कुर्बानीची व्यवस्था गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान जातली। मारपाक हाडिल्ली गोरवां तपासपाक थंय सरकारान अधिकारी घाला। कायद्याची चौकट सांबाळून सरकारान कुर्बानीची व्यवस्था केल्या। मीट कॉम्प्लेक्सान कायदो मोडून NGOंक मेतेर जावंक दिवचे ना अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पष्ट केले। विष्णुन हो प्रश्न काडिल्लो। ईद में एक रिवाज होता है कुर्बानी देने का, लेकिन कत्ल खाने पर हाईकोर्ट के निर्णय से रोक लगने पर इस कुर्बानी देने में बहुत दिक्कतें पैदा हुई है उनको। मैं ये जानना चाहता हूं क्या सरकार ने कोई प्रावधान किया है इसको हटाने के लिए ताकि वो कुर्बानी का रिवाज पाल सके। गोवा में जो केवल एक मीट कॉम्प्लेक्स का स्लॉटर हाउस है वहाँ परमिशन दिया गया है और वो चालू रहेगा। But the NGOs deployed there, they are obstructing. No one will be allowed to obstruct. There is an authorized veterinary appointed authority which is the only authority which is permitted to certify whether the bull is permitted to be slaughtered or not. The NGO has been permitted to oversee it. They cannot be competent authority. Here is a complaint lodged by the veterinary doctor himself that he has been restrained from performing his duties. I said after that incident, government has already assured. After that incident, we have already appointed competent deputy collector. आश्वासन दिले नाही झाले। अरे थंय कोण येता पळय जो कायद्या भायर वता पळय ताची पोटली उखलतल्यान भितर उडयतले। हायकोर्टान थारावन दिल्ले नेम मोडून उजगांवा मीट कॉम्प्लेक्स गोरवां मारूंक सोदता अशी कागाळ गोवंश रक्षा अभियानान फोंडें पुलिसान केल्या। कॉम्प्लेक्सांतल्यो बेकायदेशीर गजाली कळच्यो न्ही म्हूण मीट कॉम्प्लेक्सान पत्रकारांक बंदी घाल्या असो आरोप अभियानान केला। उजगांवचो मीट कॉम्प्लेक्स शुक्रारच्यान सुरू जावचो आसलो। हायकोर्टाच्या आदेशाक लागून फाटले कांय म्हयने हो प्रकल्प बंद आशिल्लो। ह्या प्रकल्पात कापतल्या त्या गोरवांची पळोवणी करपाक गोवंश रक्षा अभियानाच्या कार्यकर्त्यांक शुक्रारा आपयल्ले। फंक्शनिंग ऑफ गोवा मीट कॉम्प्लेक्स हे आजच्यान सुरू जातले आणि तुमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह 9 सुमार तुम्ही हजर रावात अशी आमकां पयर नोटीस मेळ्ळ्या। अजून भितरले जी फंक्शनिंग जी मशिनरी आहा ताचेर गव्हर्मेंटान कांयच केल्लें ना, ती फंक्शनिंग जावंक ना अजून अशें आमकां दिसता भितरले तांची कांयच तयारी ना। आतां आमी एक ऑब्जेक्शन लेटर फायल केल्लें आसा गोवा मीट कॉम्प्लेक्साक की आमी येवच्या पयलीं आमी हांगा 9 पावले तेन्ना काही मुस्लीम ट्रेडर्स भितर आसले। सो ताजेर आमी ऑब्जेक्ट करता जर आमकां भितर एंट्री दिवंक ना जाल्यार त्या लोकांक भितर एंट्री कशी। आज जर ते भितर आसा जाल्यार आमकां दुबाव येता की फुडें पयलीं ज्यो घटना घडटाल्यो तश्योच जावंक शकता म्हणून हेचेर आतां वॉच दवरप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा आनी एक ट्रान्सपरन्सीचे गायडलायन्स दिल्या ऑनरेबल हायकोर्टान तेजें पालन करप हें तांकां ते करिनात जाल्यार आमी तेजेर कंटेम्प्ट फायल करता।
मीठ कॉम्प्लेक्सात चलपी बेकायदा गजाली उक्ताडार येवचे न्ही म्हूण पत्रकारांचेर नियंत्रण घाला म्हूण सामाजीक वावुरपी लक्ष्मण जोशीन तिडक उक्तायल्या. खंय काय बरें घडटा काय वायट घडटा हे पत्रकारांचें काम बघपाचें, पण ह्या गेटीचेर खंय तांकां रोखलेले आहा. तर अशें जावं न्ही. तेंच्या दिसा आमी म्हणटा की तेंच्या दिसा न्यायालयान वचपाचें आनी हेका जाब विचारपाचें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.